मोगाच्यानो तुमकां समेस्तांक मोती सायबिणीचे मोरयेमायेच्या जल्माच्या फेस्ताचे शुभाशय. सप्टेंबर 8 आमकां कर्नाटका करावळीच्या कोंकणी क्रिस्तांवांक भोव मोगाचो दीस. फाटल्या सुमार दिसांनी नोवेनाच्या दिसांनी भुरग्यांनी फुलां हाडून आमच्या मायेक फुलां भेटयल्लीं आनी तांच्या तोंडार आसचो तो संतोशाचो जिनोस आमा समेस्तां तांणी फांगल्लो. मोरयेचें नितळ निस्कळपण आमच्या भुरग्यांच्या मुखामळार परजळटा आनी आज प्रत्येक जावन ह्या कुटुंबाच्या फेस्ता दिसा नवें हाडून नवी रांदोई आनी तशेंच नवें बेळें आमी हाडून ताचेर आशिर्वाद घालून कुटुंबा सांगाता जेवता आसतना कुटुंबाच्या समेस्त सांजचो उडास काडून तांचे पासत मागता आसतना मोरी माय आमच्या कुटुंबाचेर बेसांव घालून दी म्हणून मागया. प्रत्येक जावन चेडू भुरग्यांक स्थान मान लाबोवन दी आनी आमच्या गांवांत तांकां आनीकी चड स्थान मान मेळच्याक ह्या मोरये मायेचें फेस्त आमकां प्रेरण जावं दी. फाटल्या दिसांनी आमी पळयता स्त्रियांचेर जावचें विशेश शोशण, स्त्रियांक हिंसा दिवची आनी तांचें रगत वळोवचें, तांकां विकचें, व्यापार वयवाट करची, वस्त करची, भोगाची सुखाची वस्त करची, चिंदी वस्तूरा बरी चिल्लून उडोवची असली परिस्थिती आमी पळयल्ली आसा. पूण असल्या विरोध आज हें फेस्त आमचे दोळे उक्ते करून दी आनी मोरये मायेक आमी कितल्या मानान आनी मोगान पळयता गी तशेंच त्या सलेकान आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका स्त्रियेक चेडू भुरग्याक जावं आमच्या आवय भयण या इतर कोणी आमच्या कुटुंबांत स्त्रियो आसात तांकां मान आनी गौरव लाबोवन दी आनी तो दिवचो म्हणून आमचो निर्धार जावं दी. हें वरस सगळ्या कातोलीक पवित्र सभेंत आमोरीस लेतिसिया कुटुंबाचें वरस म्हणून पाप साहेबान परगटलां आसता. मोरये मायेचो जल्म आमच्या कुटुंबाचो संबंद घट करूंक आनी आमच्या कुटुंबा संबंद आनीकी मोलादीक म्हूण लेखून तो एकवटाची खुणां जावंक मोरी माय आमचे पासत मागोवन दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां समेस्तांक मोती सायबिणीच्या फेस्ताचे शुभाशय. मोरी माय तुमकां आशिर्वादां मागोवन धाडून दी.